कार्मेल किरण चॅनलाच्या सकाळीक सवाला म्हणल्या कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांक म्हजो माया मोगाचो स्वागत. आज आमचे सोय आसा मानेस्त लायनल आरान्ना. जायत्या तालंतांनी बरलेलो एक व्यक्ती, संपन्नमूळ व्यक्ती जावनय तो आमच्या समाजांत सेवा दिवन आसा. तो जायत्या संगतीचेर उलोवंक जाणा. ताका वस्तू विशयी तोस्तू विशयी म्हणून ना, खंयचेय विशयाचेर तो उलोवंक शकता, कित्याक म्हळ्यार तितली जाणवाय ताचे थंय आसा. आनी असलो एक व्यक्ती आमच्या समाजांत आसचें न्ही जावन आमचें एक व्हडलें भाग मनयत. आयल्या वर्स ह्याच कार्मेल किरण चॅनलाचेर NPR CA हाचे विशीं तांणी माहिती दिल्ली आसा आनी हाचो जायत्यांनी फायदो जोडुल्ले आमच्या गमनाक आयला. आनी आज आमी उलोवचो विशय जावन आसा भुरग्यांचेर परिक्षेचो वत्ताड. आनी ह्या विशयांत उलोवच्याक आमचे सगळे आज हांगासर येवन पावल्ल्या मानेस्त लायनल आरान्ना, तुमकां ह्या कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत. थँक्यू. सर, तुमच्या लागीं म्हजें पयलें सवाल अशें आसा. भुरग्यांक येदोळस थोड्यांक एग्जाम प्रारंभ जाल्या आनी थोड्यांक प्रारंभ जावची आसा. थोड्यांक परिक्षा म्हळ्यार एका रितीचें पंथावन आनी थोड्यांक परिक्षा म्हळ्यार एका तरेचें भिरांत. पूण हांवें तुमचे लागीं विचारचें, ही भिरांत भुरग्यांक गरज आसा गी? बिलकुल ना. तितले स्ट्रेस जायते म्हणून कांय गरजच ना. एग्जाम इज नॉट द बी ऑल अँड एंड ऑल ऑफ थिंग्स. भुरग्यांचेर वत्ताड हाडचें कोणें म्हणून सांगल्यार आमी वडिलां, आवय बापाय, टिचरां, फ्रेंड्स आनी मुखार कालें आसा आमकां फुडार कोलोगी म्हणून हें परत चिंतून टेन्शन जावचें. देखून आमी एज पेरंट्स, एज एडल्ट्स, एज टिचर्स, एज क्लासमेट्स आमी वत्ताड उणें करूंक ट्राय करचें. आतां आमच्या समाजांत काम जालां आमी सांगल्यार भुरग्यांक आतां एक फस्ट 10th स्टँडर्डाक पावतना बारीक शॉक. आवय बापायचो वत्ताड, एक घरा एक भुरगो एक चेडूं एक 10th स्टँडर्डाचो एग्जाम आन्सर करता म्हणून सांगल्यार त्या घरांत कर्फ्यूत. ताणें शिकाचें, ताणें तें करचें, हें करचें, तें मस्त टेन्शनार पडटात. सगळ्यांक घर टेन्शनार आसता. आतां PUCची एग्जाम जावना. हे PUC 12th स्टँडर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक म्हणून सांगल्यार हांगा तावन तुजो कॅरियर बिल्ड जाता. तुजें आतां युअर चॉयस खंय येता म्हणून कितें करचें, कालें करचें, वय ह्या विशयांत आतां सगळ्यांचो वत्ताड त्या एका भुरग्याचेर आसता. आवय बापाय, आजी, आजो, नेबर, वडील म्हळ्यार खंयच्या रितीचो वत्ताड घालतात? वत्ताड म्हळ्यार तांचें एक्सपेक्टेशन. भुरग्याचें एक्सपेक्टेशन पळयनात, भुरग्याची क्वॉलिटी पळयनात. म्हज्या पुतान अशें जायचें, म्हज्या तुवें अशें जायचें. आनी आतां आजकाल काल जालां आमी सांगल्यार आमकां आमची फॅमिली हॅज बिकम स्मॉलर. डबल इनकम सिंगल चायल्ड, या डबल इनकम दोग जाणां भुरगीं. तशें म्हणटना काल जाता म्हळ्यार ते सगळ्यांचो वत्ताड आहा पळय त्या एका ल्हानशा भुरग्याच्या इन व्हेरी टेंडर शोल्डर्स इट रेस्ट्स अँड द स्टुडंट क्रम्बल्स. आतां तूं पळोवंक गेल्यार आतां आमच्या हातूंत हांव फस्ट इस्काला गेल्लो, कांय आतां तुमी इस्काला येतना मानो, कांय तुका 5 वर्सांची प्राय कोणना वय ताचे पयलीं आमी इस्काला वचनासतना घरांत हय घरा खेळून. आतां तूं पळोवंक गेल्यार 1.5 वर्स जाले या 2 वर्सां जालीं प्री नर्सरी म्हणून घालतात. यू आर एक्चुअली किल्लिंग द चायल्डहूड ऑफ द चायल्ड. करेक्ट. थंय तावन सुरू जाता, थंय तावन कंपॅरिजन सुरू जाता, थंय तावन वत्ताड सुरू जाता, थंय तावन तुका मार्क सुरू जाता, थंय तावन तुका ग्रेड सुरू जाता. अशें म्हणटाना आमी ह्या भुरग्यांचे भुरगेपणांत आमी नाश करूंक गेले.
आनी थोडे फुडें अशें करता की वडिलांक एक 2-3 वर्सां भुरगे आसतना म्हज्या भुरग्यांनी ABCD म्हणले कुठले म्हजें भुरगें बार आनी आतां काल जाला म्हण सांगल्यार आतां फोटो काडच्यो आतां व्हिडिओ काडचो आनी युट्यूबार घालचो शेअर करचो आनी दुसऱ्यांच्या भुरग्यांचे येताना आमच्या भुरग्यांनी कांय करनात तशें परत एक चिंता येता नॉट अंडरस्टँडींग दॅट एवरी चायल्ड इज युनीक. एकलो पण म्हज्या प्रायस आतां 50 किलो उखलता म्हणून म्हाका तितलें उखलूंक जाता म्हणून जायना. इट इज नॉट पॉसिबल. अँड प्लीज रिमेंबर कंपेर केलं तक्षण कंपॅरिझन इज 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 द थीफ ऑफ जॉय. आतां आमी कंपेर करचें सोबनच न्ही. करेक्ट. आनी खरे एका भुरग्याक जल्मतना देवान तालंत दिता. आमी ती खंयची तालंट तांचे वॉट इज द टॅलंट दॅट दॅट चायल्ड हॅज गॉट दॅट इज वॉट वी हॅव टू डिसर्न फस्ट. करेक्ट. फस्ट वचून बुकार पडून ताका ABCD 1 2 3 4 आनी परत तशें परत आमी टेन्शन दिल्यार आपलें द चायल्ड डजंट ग्रो बॉडी वायज बाय एज वाडटात मूत वाडना. तांची आसक्त वेगळीच आसता या देवान दिलें देणे वेगळेंच आसता. थोडे फावटी आमी ते सोदून काडटा चलवता. थोडी आतां स्पोर्ट्सान हुशार जावन बरोबर थोडी सिंगिंगान हुशार थोडी ड्रॉइंगान हुशार आसतात. मस्त जाण आसात मस्त. आय हॅव सीन वेरीड एब्सोल्यूट वेरीड टॅलंट्स. बट आमच्या पेरंट्सांचें घाल म्हूण सांगल्यार म्हजो पूत इंजिनियर जायचे म्हजो पूत डाक्टर जायचे म्हजो पूत CA जायचे अशें म्हणून घालचें आमी प्रेशर. म्हाका फक्त हांव सक्कड म्हूण सांगना थोड्या पेरंट्सांची चिंता कशी आसता ताच्या भुरग्याच्या की म्हज्या भुरग्यान इल्ले मार्क्स चड काडीचे आनी तशेंच तें घरा येतना आतां एकल्यान एक 90 मार्क काडले म्हण चिंत ताका ओगळसूनच्या बरलाक तुज्या क्लासींत हायेस्ट कोणाक मेळ्ळे म्हण सारकें. तेदला ताचे 90 मार्क काडून घरा येयल्लो भुरगो आपले ताका ताचें फुल्ल हीज एंटायर ही क्रम्बल्स इंटर्नली क्रम्बल्स. ही सेज 90 काडल्यार हांकां आनी 99 काडूंक काय खंय तो आनी चंय म्हणून ताचे तकलेन दुखता. तुमी आतां म्हणच्या लेकार म्हळ्यार आजकाल ह्या भुरग्यांक इतली भिरांत जावंकार आनी एक वडिलांचो वत्तड. सो हांगासर तुमी सांगचे आमच्या पयल्या वडिलांनी आपल्या भुरग्यां विशयी जाणा जायचे. सो वत्तड खंयच्या वेळार खंयच्या रितीर घालूंक जाय तो वत्तड तांणी घालयत. पूण लेखावरती भुरग्याक ती तांक ना जाल्यार लेखावरती तो वत्तड घालो जाल्यार खंडीत जावन वत्तडा वळख जावन भुरग्याक तें कितें कितें घडोवंक आसा. हांवें एक सांगचें तुका एक केस म्हाका आयिल्ल्या प्रमाणे उलोवंक येयल्ली पेरंट्स 4:30 वरां उठून तो भुरगो ल्हानसो भुरगो स्विमींगाक येता. ताचे उपरांत इस्काल ताचे उपरांत सांजेर कालिंगी दुसऱ्या कालिंग करूंक येता. सांजेर परतून स्विमींगाक अशें म्हणटना तुका त्या भुरग्याची आवाज कळटा तुका कळली खंयच्या आवाजचेर तो पावला घेवन देखून नाव वॉट हॅज हॅपन्ड द चायल्ड हॅज रेबेल्ड अगेन्स्ट द पेरंट्स. सांगलें आयकना सांगलें आयकना म्हणून सांगल्यार टेन्शन घरा टेन्शन सकाळांक टेन्शन सायकॉलॉजिस्टाक येयलें ताका येयलें हाका येयलें जाल्यार एक पळयतना तुवें ताका वत्तड घाल्लो चड जालो म्हणून हांकां समजूंकूच समजना. कोणें सांगलें तूं ती केस वचून ताचे कडेन उलया म्हणून प्रोफेसरा कडेन उलया म्हणून आयिल्ली. तेन्ना हांवें विचारलें तुमी कालें करतात म्हणून एक चीट कांगून बरोवंक सुरू केलें. काले बरो एक्टिविटीज थंय हांव रावलो एक 3-4 सेंटन्स बरोवन हांव रावलो कित्याक म्हणून सांगलें म्हाका कळ्ळें हें प्रेशर घालां. आतां आमकांच उठोवंक जायना सायबा सकाळीं 4 वरार. करेक्ट. ते 4 वरार त्या भुरग्याक उठून ताका ब्रेकफास्ट आनी परत दिवन ताका कांगून तुमी स्विमींगाक वचून तुमी फाटीं काल्याक वॉट आर यू ट्रायंग टू डू. ताका आतां प्रायज जातना ताका वत्तड ताका ही इज हिटींग बॅक. म्हाका नाका आय डोंट वॉन्ट दीस. देखून आमी फस्ट चिंतून पळयचें एक भुरग्याचें टॅलंटां सुदीचें वॉट इज ही गूड एट ताचो एप्टिट्यूड चॅक करचें ताचे उपरांत त्या प्रमाणे म्हळ्यार कशें कोत्ताय आतां आमी भुरगीं शिकतना देर आर 3 एस्पेक्ट्स वीच कम टू मायंड. थोड्या जाणांनी शिकचें काली लक्ष्मी खातीर मात्र मुखार वचून काली पयशे जोडचे. थोड्या जाणांनी सरस्वती खातीर सरस्वती म्हळ्यार नॉलेज. थोड्या जाणांनी पावरा खातीर हांवें सांगचें दुर्गा LSD लक्ष्मी सरस्वती आनी दुर्गा पावरा खातीर. मात तातूंत ह्या 3 पैकी कोण जिखता
जिकलो काली तो मोदलो सरस्वती खातीर शिकलो. The more knowledge that you gather, the better your chances of doing well in any field, not in particular fields. देखो ना केदल्या भुरग्यांक सांगचें, ल्हानशा भुरग्यांक आतां कॉन्सेप्ट शिका, बाय हार्ट करूंक वचनाकात. हें टेन्शन आतां येवचें कित्याक कोताय, बाय हार्ट कर न्हू, उडास उरना. आतां मानू तुवें ल्हान आसतना मस्त पोएम्स शिकलाय तो वय तो कितले उडास येतात? येनात. कित्याक? तूं शिकिल्लो काल एग्जामा खातीर मात्र वय नाल्यार घरा मार पडटात म्हणून आमी शिकतले, नाल्यार क्लासीन मास्टर इल्लो कान वळयता नाल्यार एक म्हणून आमी शिकतले. आमचें मन तांचो नातल्लें. बियान आतां चिंत तूं मागीर पिक्चराक गेलो, पिक्चरान ते बरें सॉंग आयलें, तुका बरी खुशी जाली. ती खुशी जावन तुवें ताचे वर्ड्स आनी बरें बरोवन तें बरें शिकलें. ते 50 वर्सां जाल्या उपरांत तितून सांगताय वय हय. वाय? बिकॉज यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. आतां आमी शिकतना आमी शिकला. आतां हांवें मस्त फॉर्म्युला आनी पुरो आमच्या मतीन घाल्यात. आमकां मॅथ्स आहलें खंडावटे सायन्स स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1 आनी थोडें बरें शिकलां आमी यूजच करूना. शिकलें काल्याक एग्जामा खातीर तितलें दुसऱ्यांक कांय ना. सगळ्यात आतां भुरगीं आतां आमी आतां उलयल्या प्रमाणे एग्जाम सुरू जाल्या. आतां थोडीं भुरगीं आतां एकदम भयंकर शिकतात. ओके, पूण ती एग्जामाच्या हॉलांत वचून बरोवंक बसतना थोडे भुरगीं शिकिल्लें पुरो विसरतात. सो आतां हांवें तुमचे विचारचें, हें भिरांत नासतना कशें भुरग्यांनी एक एग्जामाक बरोवं येता? हय, कंप्युटर सिस्टम रिबूट जाता वय हय. हां, तोळ तूं रिस्टार्ट करना करता. हां, एग्जाम बरोवच्या पयलें आमची कंप्युटर सिस्टम आहा पळय ती रिबूट जाता. देखून सकट उडास येता, कांय ना, ब्लँक जाता, मागीर स्टार्ट जाता. तशें न्ही, भुरग्यांक गरज जायना. भुरग्यांक काल म्हूण सांगल्यार कांय उतकल्यान कांय ना, उडासूच गेलो म्हणून उडास ना, उडास आसा. Full the brain is now going into reboot and it will start. When you get the paper in your hand, the brain starts working. You can write. Correct. टेन्शन करून कांय गरजच ना. आतां इतल्या जाणांनी एग्जाम आन्सर केल्या, आमकां हांवें आन्सर केला, हांवें CA एग्जाम आन्सर केल्या, लॉ एग्जाम आन्सर केल्या, एंड CA इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड. वी हॅव अप्रोच्ड ऑल एग्जाम्स इन दीस मॅनर दॅट आवर ब्रेन रिबूट्स. एट वन पर्टिक्युलर पॉयंट इन टायम सक्कट ब्लँक जाता. बसचें. आमी तेतला सेंट्रल ऑफिस कॉलेजीन आमकां एग्जाम आहली, CA एग्जाम. अर्दे घंटे पयलीं येचें, अर्दे घंटे थंय चॅपलान बसचें वचून. क्वायट, म्हाका चेंगीक आनी प्रॉब्लम म्हणून न्ही, क्वायट, बरें वाऱ्या, बरें जागो बरो, जस्ट थिंकींग ऑफ नथींग, वेटींग फॉर द मायंड टू रिबूट. थंय तो एग्जामिनेशन हॉल, पेपर आयलें, बरयलें, आयलें वाटें. आतांची भुरगीं कालां करतात लास्ट मिनिटा भितर तो बुकान घेवन पेज घेवन येतात. हांवें पळयलां, हांव म्हज्या कोंत दोळ्यान पळयलां, आवय बापाय बुकान घेवन येतात. एक बूक न्ही, 4 बूक. हो बूक जालो अशें केलें, ताका फाटीं दिलो, आनी एक बूक काडलो, आनी एक अशें केलें, फाटीं दिलो. मागीर तें भुरग्यां मदें आसता ना, तें क्वेश्चन इम्पॉर्टंट की तें आनी एक पॉयंट. हय, आमी कोणें सांगलें आयकून वचो, कित्याक तें आतां हांवें शिकचें म्हज्या खातीर पळय मू, ताणें शिकचें ताचे खातीर. कंपॅरिजन ना. थोडे जाण आमचे इश्ट आसात, ताणें काल करचें म्हळ्यार फोन करून सांगचें, तूं हें शिकलें म्हणून. तेन्ना भिवचें, हांव शिकूना म्हणून. अरे शिकून जाल्यार व्हडली सायबा, 100 मार्कांत एक 10 मार्क गुत्तुनात, कोणाय गुत्तुना. एका पेपरांत 10 मार्क कशे सोडटात, ओके फायन. उरलें अशें एक हुशार भुरग्यान काय इल्लें शिकचें उणें आसल्याक ना, तें मस्त इम्पॉर्टंट, तें गॅरंटी येता म्हणून. एक्चुअली तें आन्सर इल्लें टफ आसता. एक्चुअली ताणें सांगलें म्हणून ओपाती येता आनी परतून हेच्या मदें घुसपट करून पळय. एक सेल्फ कॉन्फिडन्स आसाचे. सेल्फ कॉन्फिडन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट सेल्फ कॉन्फिडन्स कॅनॉट कम ओवरनायट. ते सेल्फ कॉन्फिडन्स हॅज टू बिल्ड फ्रॉम द टायम दे आर स्मॉल. द पेरंट्स हॅव टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडन्स इन दॅम. सोडाचें तांचे इतलें कालें करूंक जाता, कितें करूंक जाता, इल्लें सुपरवायज करचें, सगळो वेळ कंट्रोल करचें न्ही, इल्लें इल्लें तांणी तांचें इतलें करचें. आनीक आतां ओके, थोडीं भुरगीं जें कितें ते आदीं शिकलां तें वचून सांजेर शिकतात, 100 वर्सभर बरें हें करून शिकतात. पण थोड्यांक एक संवय आसा, त्या एग्जाम येताना 15-1 मिनट आसतना पुरो शिकचें. रातीं 2 वरांचेर वाचतात, सकाळीं इकी उठतात, अशें तशें. सो हांवें जस्ट एक सांगचें जाल्यार आतां एक भुरग्यांक आतां चिंत्याक एग्जामाक रजा मेळ्ळ्या आमी चिंत्या तयाराय करूंक, खंयचो वेळ शिकोवंक एक सूक्त वेळ भुरग्यांक? पयलें हांव सांगता तुका, टायम टेबल आनी पुरो करूंक वचनाकात.
टाइम टेबल्स डू नॉट लास्ट फॉर मोर दॅन 1 डे. भुरग्यांक थोडी सवय आसा, हय आज रजा मेळ्ळी, रिविजन हॉलिडेज, 1 म्हयनो रजा आसा, मागीर एग्जाम, देखून आमी आतां एक टायम टेबल करचें, सुरवेर विज्ञानाचें, मागीर लेक्का, मागीर तशें म्हणून आमी एक टायम टेबल करचें दिसाक. दॅट इज रॉंग. फस्ट तुवें काल करचें म्हळ्यार आयडेंटिफाय युअर बेस्ट टायम ड्युरींग द डे. बेस्ट टायम म्हळ्यार आतां म्हाका बेस्ट टायम काल म्हळ्यार हांव आतां काम करचें जाल्यार खंयचें सूक्ष्म हेचें कालें काम करचें जाल्यार हांवें एक 5 ते 7 सकाळीं, नाजाल्यार 10 ते 12, नाजाल्यार सांजेर एक 6 ते 8. दीज आर बेस्ट टायम. म्हळ्यार हातूंत ह्या 2 घंट्यान काम केल्लें इट इज लायक वर्कींग फॉर 4 hours ऑफ द रेस्ट ऑफ द डे. देखून हें तुवें बेस्ट टायम खंयचो म्हणून तुवें सोदून काडचें आनी ह्या बेस्ट टायमा वेळार शिकाचें. रातीक आनी बरें शिकचें न्ही, पण रातीक न्हिदची गजाल. 8 घंटे न्हीद जायत भुरग्यांक. न्हिदाचें, घट्ट जेवाचें, न्हिदाचें. तो पॉयंट करेक्ट. जायते ह्या एग्जामा टायमार भुरगीं सारकें पोटा खायनात. ना, दॅट इज रॉंग. पोटा खायना जाल्यार ते कुडीन तुका सकत येना. सो खान आमकां अती गरजेचें. अती गरजेचें. सकाळीं ब्रेकफास्ट बरें करीचें, दनपारां जेवाचें, जाय जाल्यार इल्लेशें न्हिदाचें. आनी थोड्या जाणांक ते बरें जाता न्हीद. दनपारां लायक आतां हांगाच्या हाका इट इज व्हेरी हॉट, यू कांट स्टडी एट दॅट टायम. टेक अ स्मॉल नॅप, स्टडी. हांगा तुमी नॅप म्हणून कळवड आसयलो, बट वडिलांनी हांगासर मस्त जागरूक जाय. थोडे वडिलां कितें करतात म्हळ्यार सकाळीं ताका बसयल्यार मागीर ताका उठोवन दनपार जेवंक वता. जेवण जालें बसयल्यार मागीर सांजेर वास वास शीक शीक म्हणून परत कांय भितर वचना, मोती भितर वचना. मोती भितर जाल्यार आय टीच एट IIM टू IIT स्टुडंट्स. तूं शिकयतना एका घंट्यांत आमकां थोड्या कडेन 75 मिनिट्स, एक पिरियड 75 मिनिट्स, एक पिरियड 90 मिनिट्स. त्या 90 मिनिट्सान तांकां तांचें कॉन्सन्ट्रेशन इज ओन्ली अबावट 75 मिनिट्स. ताच्या उपरांत जायना तांकां, कोणायकी जायना, आमकांय जायना. तूं आतां कोण उलयता म्हणून गेल्यार कितलें तुजें आतां वॉट इज युअर कॉन्सन्ट्रेशन लेवल्स. तूं मिसा घेताना एक वर क्रॉस जाल्या तक्षणां तुजें वॉच पळोवचें, तें पळोवचें, युअर मायंड इज गेटिंग या. सो यू हॅव गॉट लिमिटेड एटेन्शन स्पॅन. यू हॅव टू यूज दॅट इन स्पट्स. आतां 1-2 घंटे शिकलो रावलो, इल्लेशें बूक वाचलें, एक नाजाल्यार इल्लें म्युजीक आयकलें, नाजाल्यार इल्लें तेणें इल्लें खेळ्ळें, इल्लें पाटी आयलो, परतून बुकांक गेलें, परतून 2 घंटे शिकलो. अशें करून ब्रेक करून शिकल्यार आपल्याक मस्त उरता. सगळो दीस वाचून तसल्यार सगळो दीस घालन. हांवें पळयलां भुरग्यांनी लास्ट न्हीद घेवचें आमीसर वचचें, मागीर रातीक न्हीद पडना. कित्याक कोत्या ते लास्ट तुमकां काल वाचलाय म्हळ्यार तेन्ना येता. देखून हांवें काल करचें म्हण सांगल्यार हांवें भुरग्यां कडेन सांगचें, अर्द घंटो न्हिदूंक घेवचें, अर्द घंट्या पयलीं रावया, शिकचें रावया. जस्ट रिलॅक्स, क्वायट ल्हानशें म्युजीक आयकया, नाजाल्यार काले म्हणे एक बूक वाचा, आनी देन यू फॉल अस्लीप. बट तें तुमी आतां सांगलें करेक्ट. तुमकां म्हळें सकाळीं एक कितलें 5-7 तशें म्हणून. बट ते हांवें एका बुकान म्हाका वाचलो उडो आसा. सो सकाळींचे सदांच एक 4 ते 7 वरां म्हणशेर तो एक जोगतो वेळ म्हळ्यार वाचूंक. म्हळ्यार त्या टायमार कसलें डिस्टर्बन्स आसना, इत्यादी ताका कारण आसात. सो तांकां कशें कम्फर्टेबल जाता त्या रितीन तांणी एक सेट केला बरें. तातूंतला काम जाता गो त्या 2 घंट्यान that 2 hours or 3 hours, whatever it is equivalent to working for the whole day. तें जाय तें. नाजाल्यार बेश्टें बुकांक न्हू तुज्या मुखार बसून वाचल्यार मती वचना जाल्यार कळ्ळें पळय तें. देखून फस्ट आयडेंटिफाय द बेस्ट टायम्स. हय. आनी शिकतना बाय हार्ट करचें न्ही. थंय तुका वचून कोण विचारना बाय हार्ट करून बरोवचें. आनी इट्स नॉट लायक पोएट्री, इट इज नॉट. कॉन्सेप्ट अर्थ जाय ते पयलें, आनी कॉन्सेप्ट पटी अर्थ जाल्यार आपले ते उरता तुजे कडेन. आनी ताका जाय जाल्यार ताचें म्हणलें रूप दिवन ते मती दाटोव. थोडे भुरगे आसात तांणी तांचोच नोट्स करचो. तांकां कशें अर्थ जाला त्या प्रमाणे नोट्स करचो. तो पॉयंट ते उड आसा येता ना, तोड आसा सोबीत बरोवंक जाता. अशें केल्यार आपलें. आनी हें सडन न्ही, हें ल्हानपण तांणी करून गेल्यार वेन दे ग्रो ओल्डर दे वॉन्ट फायंड एनीथींग डिफिकल्ट. एवरीथींग वील बी कॉन्सेप्ट ड्रिवन. बाय हार्ट खंयचें करनात. कॉन्सेप्ट म्हाका कॉन्सेप्ट अर्थ जालो, म्हाका एग्जाम आन्सर करूंक जाता. आनी कोणी एग्जाम पेपर सेट करतना तितलें कश्ट करून कोणी सेट करना. तांकां इन्स्ट्रक्शन्स आसतात. पेपर सेटराक इन्स्ट्रक्शन आहात. डू नॉट मेक द पेपर सो डिफिकल्ट. कन्फ्यूज करनाका स्टुडंटाक.
ट्राय टू फायंड आउट वेदर द स्टुडंट पॉसेसेस नॉलेज, दॅट इज इम्पॉर्टंट. सरस्वती ताचे कडेन आसा की पळया अशें. आमी प्रेशर घालचो इल्लोसो आमी फाटी आयल्यार, आमी इल्लेशे फाटी सरल्यार वी विल मेक द लायफ ऑफ आवर चिल्ड्रन अ लिटल मोर कम्फर्टेबल अँड वी विल नॉट स्टील द चायल्डहूड फ्रॉम देम. भुरग्यापण आमी काडूनच मागीर काय जाता गो ते, मागीर ती व्हड जाता. सुद्दां सांगले बरी आतां भुरग्यापण तेंत आतां पयलीं आमी 5 वर्सां 6 म्हयने कितले फर्स्ट स्टँडर्ड वचत जाल्यार ते आसले तितलो म्हणसर घरा आराम खेळटाले. पण आतां तेंत तुमी सांगले बरी 2 वर्सां जाल्ल्यान ते हिंगाले LKG UKG म्हणून अशें जालें. जाल्यार तो वत्ताड पडोवंक स्टार्ट जालो. प्री नर्सरी म्हणटाना तुका वत्ताड जालो. आनी आतां काल जाता म्हणून सांगल्यार प्री नर्सरी कित्याक म्हळ्यार आवय बापाय काम करूंक येतात, घरा कोणी सोडूंक जायना. आवय बापाय तांच्या आवय बापाय कडेन तांकां दवरून वचूंक जायना, आया दवरून वचूंक जायना, देखून तांणी हेचें प्री नर्सरी ही आमी समजून घेवंक कित्याक म्हण सांगल्यार आमी आतां आतां सांगल्यार 5 वर्सां इस्काला खंय दवरचें न्ही. आतां भुरग्याक काही सूख न्ही म्हळ्यार काळ तसो आसा. तशें मात तुमी तांकां घरा हाडटाना वत्ताड घालचो न्ही. घरा हाडटाना तांकां मोग दाखोवचो, तांकां परतून तांणी येवन तुमी काल गेलां इस्कालान आमकां सांगात तें तितलें वचनाकात म्हणून आसून दी दुसऱ्या इल्लें कळून दी तुमच्या. सर तुमी सांगतले म्हळ्यार आतां शिकताना एक खंयचो वेळ तुका शिकोवंक बरें लागता तो एक बरी ताची एक वेळाची एक पट्टी कर त्या टायमार आनी घट्ट जेवाचे घट्ट न्हिदाचे व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी इम्पॉर्टंट सांगलें बायड करूंक वयचें न्ही. कॉन्सेप्ट कितें आनी एक हॅबीट आसा जे एक जालें बूक वाचचें. हांव हें एक सांगचें म्हणून अपेक्षीत आहा. बूक वाचचें आतां फाटीं गेलां. बूक वाचनात. बूक वाचनात म्हणटाना काल जाता म्हणून सांगल्यार जाण दी नॉलेज इज नॉट इनक्रिजींग. आज काल जालां म्हणून सांगल्यार सकट भुरग्यांच्या हातांत एक मोबायला पाड म्हणून सांगना हांव. आतां आमी ल्हान आसतना धाकटो रेडिओ आयलो उडासायलो, तेतलो रेडिओ घालून आमी आयकुच्या. तेतलो क्रिकेट कमेंट्री जाल्यार कानाक दवरचें उडासायलो, तेतलो घरा जोर करताले ओ सगळो रेडिओ आयकता. काम जालें विशेश काम जालें कांय जावन. नेक्स्ट टी आयली 1984 कितें म्हणून टी आयली. तशें म्हणटा टीव्हीच्या मुखार तेतलो आमी पयले फावटी टी पळोवचे न्ही, खंयचेय प्रोग्राम आयिल्लें पळयताले आमी उडासा तुका वय अर्द घंटा पयल्यांत घालची टी कलर घरा कलराची टी जाल्यार कलर तो पुरा कलर येतालो न्ही, रेनबो कलर येताले ते घालचें आनी बसचें. पळय ते खंय आवाज येतालो मागीर ते स्टार्ट जातालें तेंय पळयतालें. तुजें एग्रीकल्चर तें कोण तुजें काण तें हाचें प्रोग्राम येतालें पळय कृषिकारांचे तेंय पळयतालें, ड्रामा पळयता पुरो आसलें पुरो पळयतालें, न्यूज खंयचोय जावन तिथं पळयतालें. तेतलोय बरोबर पडतालें. चॅनलां बदलूंक हय तेतलो एकच चॅनल दोरवरचें एकच. ताचे उपरांत चॅनलां दुसरीं आयलीं किंवां टी व्ही मुखार तावो कांय करनावो तशें अशें प्रमाण. टी व्ही आतां टी व्ही नासतना कांय करूंक जाता ना. त्या टायमार ती इन्वेन्शन्स येतात ते आमी यूज करचें आनी आमी कंट्रोल करचें. कंट्रोल आमी आसचें. आतां भुरग्यां कडेन मोबायला ओके घरा गेल्या त्या क्षणा मोबायलांत पडटात, मोबायल काडून सायडीक दवरूंक सांगा. 7 वरां उपरांत शिकून जाल्या उपरांत 7 जावन 8 वरां भितर मोबायल. आनी मोबायलान कालें यू सी समथींग वीच इनक्रीजीस युअर नॉलेज युअर विजडम. हें काल जाता भुरग्यांचें वॉट्सॅप. हांवें पळयलां कितल्या जाणांचो फुडार आंतूंक गेला कित्याक म्हळ्यार कंट्रोल ना. आमी ल्हान आसतना तांकां कंट्रोल केल्यार मागीर ती ताचे इतल्या तांकां ती एक सोय जाता. 2 घंटे 1 घंटो दिताना आमी तांकां समजूंक आसता. वय आतां आमच्या घरा हांवें सांगलां भुरग्यांक तुमी पळयल्यार म्हाका कांय येना टायम मात्रा टी व्ही की टायमा तुज्या मोबायलाची टायम. आनी मोबायलार तुमी पळोवचें कालें थोडी डॉक्युमेंट्री थोडी बरी बरी ल्हानशी प्रोग्राम आसता 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड ते पळोवचें. या थोडें अल्जिब्रा कशें फन इन मॅथ्स थंय बरा जणवाय इनक्रीज करचें पळयल्यार कांय प्रॉब्लम ना. हें पळय गेम्स खेळचे कँडी क्रश आनी घालून तुजें तें पळय खेळचें आहा पळय दॅट इज टू बी कर्ब्ड नॉट कंप्लिटली स्टॉप्ड बिकॉज कंप्लीट तुका स्टॉप करूंक जायना. तूं कंप्लीट स्टॉप करूंक गेल्यार उलटें मारता. देखून आनी जायते भुरगीं मोबायलाक एडिक्ट जाल्लीं आसात. पळय तें एडिक्ट जावचें काल जाता म्हणून सांगल्यार तांच्या हातांत दिल्यार थंय कॉलेजी घेतना बसार ताचेर हाचेर बरें आसतात. हांव एक दीस लाँग डिस्टन्स वयतालो तुज्या नॅक्स्ट एक भुरगो बसयलो ताचे कडेन विचारलें तुज्या मोबायलान कालें हांवें म्हणून तूं एक बूक गेल्या तूं आयकूंक
तातूंत एक तुवें पिक्चर घाल्या पळोवंक, तुवें कालय तातूंत घाल्या जणवाय तुजी इनक्रीज करूंक, तेंय सारलें. तो काल एक गेम घाला आनी गेम खेळ नंतर कितले पटी गेम जाता तितले पटी तो खेळटा, तितले गेम जालो कितले खेळटा, तितले एक ताका मागीर ते इल्लेशें बोर जालें देखून क्रिकेटाचो गेम घालो, क्रिकेट खेळ्ळो इल्ले तेणें एणें कर, कितलो टायम वेस्ट जालो पळय. ताच्या बदला एक बूक घाल्लो जाल्यार आनी तो आयकलो जाल्यार थोडे जाण आयकूंचे एक बूक ऑडियो बूक म्हणून मेळटात, जणवाय इम्प्रूव जाता. या ते मोबायल भितर घाल, एक बूक काड आनी भायर वाच. इवन शॉर्ट स्टोरीज यू कॅन रीड. हें करनात न्ही. देखून हांवें सांगचें काल म्हणून सांगल्यार एक इनक्रीजिंग ऑफ नॉलेज थ्रू बुक्स. पेरंट्स शूड एनकरेज रिडींग ऑफ बुक्स. ल्हानतावन थोड्या घरांनी काम जाता गो ते पेरंट्सूच वाचतात, तेतला काम जाता तांकां एक इंट्रस्ट येता भुरग्यांक. काले वाचता पप्पा, उस्त्यार चडटात पळयतात काले वाचता. मागीर तेत बूक ते काण वाचतात, ल्हव वाचतात, मागीर तेतला काणी सांगतात. एक रातीक एक आवयन बसून भुरग्यांक काणी सांगच्या न्हिदूंक येच्या पयलें, दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. पुजना बसून आयदनां तुमची न्ही भुरगीं न्हिदूंक येतात म्हणून. यू स्पेंड सम टायम, टेल देम सम स्टोरीज, इग्नाइट इमॅजिनेशन इन देअर माइंड. तेतला ती काण बूक तांचे इतल्या वाचतात. तर तो आमी पळयला मोबायलाक चड एडिक्ट जाल्यार केन्ना जाण शिकपाचेर व्हडलो प्रभाव पडटा. व्हडलो म्हळ्यार तो मारत पडटा. वॉट्सअप म्हणे काय एक तो टोन आयलो कुल्यार कोणाचें म्हणून मायंड डायवर्ट जालें. ओके, आतां एग्जामाक तयार करता आसतना ते ताचे वचोंक बशें कूडगी या तो बसचो जागो, तें वातावरण कशें आसल्यार बरें? पळय हांवें एक पळयलां, रूम एक क्लीन आसत. ओके, ते भुरग्यांक म्हणून न्ही, सगळ्यांक. आतां एक व्हडलो मनीस लॉयर जावन दी कोणी जावन दी ताच्या टेबलार कितले नीटनेस आहा तितली तेजी मायंड नीट म्हणून कळटा. थोड्या जाणांच्या ऑफिसाक गेल्यार पुरा गैरोम तेणें पुरा बूक फायलां तें पुरा म्हळ्यार ही इज नॉट ऑर्गनायज्ड. देखून हांवें कितें सांगचें भुरग्यांक, फस्ट ऑर्गनायज युअर रूम. त्यो वस्तू त्या जाग्यार दवरा, बसूंक एक कम्फर्टेबल करा, नाका जाल्यार वस्तू पुरा काडा. शिकूंक सुरू करतना मोबायल तुज्या आसलें ऑफ करा. ऑफ, सायलंट न्ही, ऑफ, कंप्लिटली ऑफ. आस्तरांक येवंक ना तुका शिकचें काम. आस्तरांक येवंक आनीक मुखार दिसात, आतां न्ही. जाल्यार असो भुरग्यान बरो निचेव करियत, हांव एग्जाम जाता म्हणजे म्हजे मोबायल सांजेर इल्लेसो वेळ इट्स ओके. आनी स्ट्रिक्टली स्पिकींग, न्हिदूंक येताना खंयचे इलेक्ट्रॉनीक डिवायस लगी आसूं नजो. पयस दवरिजे. तूं एका रूमान न्हिदता जाल्यार थंय पुरो तुजे मोबायल आनी पुरो पयस खंय दुसऱ्या कडेन दवर. तें तांकां भुरग्यांक न्ही आमकांय सकाळां लागू जाता. कीप युअर इलेक्ट्रॉनीक आयटम्स फार अवे अँड गुड नायट स्लीप. इट रेस्ट्स युअर बॉडी. ल्हानशें एक म्युजीक सायडीक. आतां तुका इंटरनेटार म्युजीक येता आनी सगळ्या घरांनी थोड्या कडेन वायफाय आहा, नाजाल्यार जियोची डेटा बारी उणें, ताचेर एक ल्हानशें म्युजीक. न्यूज आयकूंचे ती संवय काल जाता. आमच्या संवसारांत आज काल जाता की म्हणून हें आमचें इंडियाचे न्यूज पळोवचे न्ही, हे BBC. ल्हान आसतना आमी पळोवचें आहलें घालूंक होते, आमी आयकूनचें आहलें BBC. इंदिरा गांधी सरल्या वेळार आमच्या TV चॅनलार 6 वरार सांजेर सांगलें इंदिरा गांधी सरल्या म्हणून. मात BBCच्या न्यूजार आयकाचें जाल्यार तूं 12:30 सांगलां जाणी. अशें आतां कोरोना व्हायरस काल जालें कितें जालें म्हळ्यार आमची इंडियन मिडिया इज ओन्ली अबाउट पॉलिटिक्स. सगळो पॉलिटिक्स. बट संवसारांत काम जाता, ताका वॅक्सीन आयले, ताका एक कळलें वॉट इज द मेडिसीन, वॉट इज द पोजिशन. ते पुरा तुवें आयकून एका दिसा एक फावटी न्यूज आयकूंचो, अपडेट. एक बूक सुरू करचो वाचूंक. ह्या म्हज्या एग्जामाच्या दिसांनी हो एक बूक हांव कंप्लीट करता. तशें म्हणटाना एक 15 मिनट्सां टायम आल्यार तो बूक काडचो आनी वाचचो, 1-2 पेजी वाचचो. युजली खंयचो तुका इंट्रस्ट आहले, खंयचे टॉपिकार इंट्रस्ट आहलो तो बूक. कॅन बी फिक्शन, नॉन फिक्शन, सेल्फ इम्प्रुवमेंट, खंयचो एक ल्हानसो बूक. आनी एक सर आतां फाटल्या थोड्या तेंपान आमी पळयता सगळ्या इस्कॉलांनी म्हणनी थोड्या इस्कॉलांनी एग्जाम जाल्ल्यानंतर
रजा मेळटा. रजा मेळून 2 दिसांनी मुखल्या वर्साचे शिकाक प्रारंभ करतात. ते So, भारी हो वायट प्रयोग बरो हें भारी वायट जाला भारी वायट हें दिस इज नॉट गुड एट ऑल. इट डजंट हेल्प एनीबडी. इट ओनली हेल्प्स द इन्स्टिट्यूशन. इन्स्टिट्यूशनाक काम जाता म्हणून सांगल्यार बरे रिजल्ट येयले. आम्ही लहान असताना जरा व्हडली रजा म्हणजे व्हडली रजा. म्हणजे व्हडली रजा व्हडली रजा प्लॅन करचे त्या सैऱ्याक वचचे ह्या सैऱ्याक वचचे हांगा वचचे अशें म्हणून. पण आतां चिंत आतां जाल्यार आवय बाबा एक आतां भुरगीं एक वर्सभर शिकतात. ओके आवय बाबा एक मन आसता आमच्या भुरग्यांक काण घेवन खंय म्हणी एका हप्त्याक वचचे या 2-3 वचचे तांकां रिलॅक्स जायचे अशें म्हणून आशा आसता. पूण हांगा क्लास सुरू जाले जाल्यार जायना बारीक कश्ट कितें म्हणून सांगल्यार मस्त कडेन इस्कालां कडेन सांगलां हांवें थोड्या इस्कालांच्या वडिलां कडेन सांगलां कळ्ळें अशें करनाकात म्हणून. तांचें घाल म्हणून सांगल्यार वी आर हेल्पलेस बिकॉज वी आर कम्पिटींग वीथ अदर्स म्हणून. आतां कम्पिटींग करचें जाल्यार आमच्या भुरग्यांक यूज करून तूं घालें कम्पीट करता. मात तशें म्हणूंक येताना थोडीं पेरंट्स फॉर कितें म्हणल्यार रजा दिल्यार तांकां भुरग्यांक खंय दवरचें. ती 2 जाणां कामाक येतात. इस्काला गेल्यार बरें न्ही. हेंय आसा देखून आतां खंयच्यान काल करचें टेन्शन भुरग्यां कडेन कोण विचारतले. भुरग्यां कडेन विचारूंक एक कडेन विचारतना एकल्यान म्हाका सांगलें कोंकड्या कडेन विचार नाळ्यान काडना सायबा म्हळ्यार यू हॅव रिलिगेटेड द चायल्ड टू वॉयसलेस. पक्कन त्या भुरग्यांक वोट आहले जाल्यार पळय पॉलिटिशन येतो आहलो क्लास करूंक ना म्हणून. म्हळ्यार हांकां आतां वोट मेळचे 18 वर्सां जाता न्ही. चिंत आतां 5 वर्सां जाल्या तक्षणा फर्स्ट स्टँडर्डाक येताना वोट घालूं येता म्हणून सांगलें जाल्यार पळय. आनी भुरग्यांनी विचारलें ते दिते आहले. भुरग्यांनी सांगल्यार क्लास बेडा म्हणून सांगल्यार हे करेक्ट रायट क्लास माडू दे बेडा म्हणून तशें आसता आहलें वय मो. हें आतां भुरग्यांक आर वॉयसलेस. पूण एक क्लासीन बसलीं जाल्यार बिरमोद तांचे एक आतां चिंती आमी भुरग्याच्या जाग्यार आसा जाल्यार आमकां जी क्लास सुरू जाल्यार ती बरा भोवंक गेल्या ती बरा सैऱ्यांक कोण वचना न्ही. कोण भुरगीं सैऱ्यांक येतात पुरो भुरगीं दैतात प्रॉब्लम न्ही. आनी एक प्रॉब्लम काल म्हळ्यार हीं भुरगीं व्हड जावन पेरंट्स जाताना हीं तशेंच करतात. म्हळ्यार आनी हॉलिडे पळोवना. देखून आमी हॉलिडे पळय नासतना आमकां उरतना घाल म्हणून. देखून आमच्या भुरग्यांनी हॉलिडे देखून क्रमेण काल जाता म्हणून सांगल्यार कोणाक रजा म्हळ्यार घाल म्हणून उरतना. आमच्या टायमार आमी वचून इल्ले पातोर ओडून आंबे काडूंक घाल वय तोरां जोडून. तें कोणाचें आमच्या घरचीं तोरां न्ही दुसऱ्या घरचीं तोरां हाड तीं काट्ट कर ताका हें मीठ घालून तें घालून खावचें. एक शेळ जावंक आहली इल्लो ताप येवंक आहलो उडासा तुका हें करूंक आहलें म्हणजे पणूस खावंक आहले काजू खावंक आहले पळय मग. मागीर खंय कोणाच्या घरा वचून खावंक आहलें. हें बरें दीस चायल्डहूड इज लॉस्ट. त्या रजे टायमार इल्ले घाले बियो बरो ओट्टू करता ताका उजो दिवन मागीर तें हें करचें ताची मागीर साल येता साल ताची चलता आतांची चलता. हें बरें कोणें पळयलां हें धाकट्या भुरग्यांनी पळयलां. मागीर तेळा आमटाण जाता ते चिंचार बरें कर म्हळ्यार तें एक भुरग्यापण एक आमी एक एन्जॉय केला. पूण आतांच्या भुरग्यांक एन्जॉय करूंक मेळना. दीस अ डिफरंट चायल्डहूड. आतां चायल्डहूड आतां आमी मुस्ताना सांगात मेळ्ळ्यार आनी पुरो आपल्या देर इज अ लॉट ऑफ गुड क्वॉलिटीज दॅट कम आउट. इफ अ चायल्ड डज नॉट मिंगल विथ अदर्स ही बिकम्स recluse. आपणाक देव सुमेस्ता म्हणून येता. दॅट इज वाय टुडे यू फायंड चिल्ड्रन आर सेल्फिश. शेअरिंग ना केअरिंग ना. हांव जालो उद्या जालें हें आमी पळयता. आमी व्हडान ती पळयता म्हळ्यार आतां हांव IIM शिकयतना म्हणजे स्टुडंट्सां मदें पळयता. IIT गेल्यार IIM गेल्यार आनी व्हडल्या कामाक गेल्यार दे आर सेल्फिश. आय डोंट ब्लेम देम. आय ब्लेम दी सिनारियो डावन बिलो. काल जालां म्हणून ल्हान तो थोडे जाण सांगतात म्हाका आमकां भुरगेपणूच नातलें सर. थोडे जाण दे स्ट्रगल टू गिव दॅट टू देर चिल्ड्रन वॉट दे मिस्ड दिया म्हणून तशें आसता. हांव आतां एक 11च्या सवालाक येता आनी हे सवाल मस्त आनी मस्त गरजेचे सवाल. आनी विक्षक आयकत आसतना खंडीत जावन हे सवाल तुमी आयकत आनी जाप बऱ्या रितीन खंडीत जावन तुमी खाण घेतल्यार सवाल खंयचे म्हळ्यार एकत परिक्षा जाल्ल्यांत या रिजल्ट आयल्या उपरांत थोडीं भुरगीं निराशी जातात. जावंक पुरो फेल जालीं या चिंतले तितले अंक तांकां मेळोनात आनी फाटल्या थोड्या वर्सांनी पळयता हांव अशें जावन जायत्या भुरग्यांनी जीव घात केल्लो आसा.
तर हो जीवघात करचें कशें आडाव येता अरे हे आतां हांव तुजे कडेन आतां उलयतना हांवें एक जस्ट थोड्या मिनिटां पयलीं पेपराचेर दैजी वळ्ळार पळयलां एक ल्हानशा भुरग्यान सुसायड केलां पेपर समज जावना म्हणून हे पटेन जल्म जाता म्हळ्यार आमचीच भुरगीं आसात वय आमकां तें एक टेन्शन जाता भुरगीं कितें अशें करता पळय एक आमी भुरग्यांक खालें सांगिचें म्हूण सांगल्यार 12th स्टँडर्ड जाल्या उपरांत तुका काली एक 2-3 संगतींनी मुखार वचत म्हणून थंय चिंतप ना इनफॅक्ट देर आर एटलिस्ट 200 and odd activities that you can do after second PUC. एकच इंजिनियरिंग चॉयस मस्त आसा साहेब हळे पोर हांव पेपर पळोवन आसलो निट्टे युनिवर्सिटीचें एडवर्टिजमेंट आयलें हांव लेख केलें कितले कोर्स आनी कितले कॉम्बिनेशन आहात म्हणून 130 आहात खंय पयस वचचें म्हणना कोडयेळांत there are 130 different combinations which one university is offering. Can you imagine other universities offering so many? So you have got so many choices. आणि मार्क उणे म्हणल्यार इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड आज हे पयलें काले कितले की उणे मार्क मेळ्ळे आज केदे केदे व्हडले मनीस जाल्यात म्हज्या क्लासींत फाटल्या बांकार बसले आज ग्रस्त मनीस हय म्हळ्यार तांचे देणे वेगळेंत आसलें देणे वेगळेंत हय तांकां शिकप म्हळ्यार एक काल म्हण सांगल्यार थोड्यांत घरा कोणी नात घरा दुबळी गाय आनी घरा वचचें दूद काडचें गायचें तांकां आमण व्हरचें पुरा करचें ताचे उपरांत दिसका लागेचें म्हज्या क्लासींत एकलो भुरगो आहलो तो एक दीस क्लासीक लेट आयलो लेट येवन मास्टरान विचारलें कालें कितें जालें कॉलेजींत कितें जालें म्हणून तो रडलो आमकां कळूना काले रडलो म्हणून तो मागीर बसला उपरांत सांगलो आमची गाय सरली म्हणून थोड्या जाणांनी मक्कार केलें गाय सरली म्हळ्यार गाय मेली म्हणून आनी बट दे डीड नॉट अंडरस्टँड द वॅल्यू ऑफ द काव तो आतां व्हडलो मनीस कित्याक म्हणाल कश्ट काडले आनी ताका मस्त चॉयस आसलें ताका समजाल्लें तें म्हाका एंत करचें म्हूण ना म्हणून आतां पळय हांव तुका सांगता थोडे जाणां म्हजो एक स्टुडंट एक दीस म्हजे कडेन विचार लागलो हांव तो MBA करता अशें उलयतना विचारलें तुजे कडेन काल कितें म्हाका गरजा गो म्हूण लागलो कितलें 8 एकर गरजा गो तशें तूं MBA करता की म्हणे ना थंय कांय जायना थंय घरा थंय पोपळां न्ही बरो ताचेर बरो जायना म्हणून कोणें सांगलां तुका 8 एकरांत तुका खाली पोपळां घालूं म्हणून दुसऱ्यांक कालें करूंक जायना हें परत तकलेन ना म्हाका कालें करचें म्हण सांगलां म्हाका इंजिनियर जायचें आनी बेंगलोर वचचें म्हणून बेंगलोर वचून ट्रॅफिकान शिरकाता ती अर्थच जायना देखून फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट you have to tell your ward, your son, your daughter, it does not matter. There are other avenues. देव एक दार बंद केल्यार आनी एक दार उक्तें करता एक दार बंद केल्यार एक दार उक्तें करता न्ही एक दार बंद केल्यार मस्त जाता हय देर आर सो मेनी विंडोज ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल टू यू डू नॉट हॅव टू एंड युअर लायफ आज काय समाजात पळयता काल एक सिंपल एजंट आसलो एक व्हडलो बिल्डर जाला थोडो कालेंक एक कॉन्ट्रॅक्टर जावन आसलो आनी कोलो मनीस थोडे मंत्री जाल्यात कालन जाल्यात म्हळ्यार तेन्ना तुमी सांगलें मस्त बागलां उक्ती जाता सोदून काडचें आमचें काम आमी सोदून दिवचें आमच्या भुरग्यांक सांगचें कांय तंत्र ना तळे तुका काल करूंक जाय पयलीं आनी एक म्हाका उडास आयलो आतां तुमी शिकचे टायमार जावं आमी शिकचे टायमार क्लासीन एक भुरगे आहात आतां थोडी एक मस्त शिकचीं भुरगीं थोडे इल्ले उणें शिकचीं भुरगीं मागीर थोडे तितकेशे अनी शिकचीं भुरगीं पण थंयसर एक म्हाका उडास येता त्या जाल्यार एक 35 मार्क्स फस्ट पळोवचे पास गी फेल गी म्हणून जाल्यार ते 35 मार्क्स आयले मेळ्ळे म्हणून ती जावची खुशी पूण आतां ते 99 मार्क्स मेळ्ळ्या भुरग्यांक तितली खुशी ना ते एक मार्क पुरो जालो म्हणून तो टेन्शन तें टेन्शन म्हाका 98 मेळ्ळा 98 म्हणल्यार 99 मेळ्ळा जालें आमी आतां भुरग्या कडेन तशें उलयल्यार ते तुमच्या टायमार जालें म्हणटात तें म्हळ्यार कशें कोता दॅट ओरिएंटेशन इज लायक दॅट तें आमी ओरिएंटेशन काडचें हय देर आर ऑपॉर्च्युनिटीज हळे सगळ्यांक सचिन तेंडुलकर जावंक जाता अँड इफ एवरीबडी वॉज सचिन तेंडुलकर देन वील सचिन तेंडुलकर बी फेमस तूं सचिन तेंडुलकर हांव सचिन तेंडुलकर आनी पुरो सचिन पुरो आहले पुरो सचिन तेंडुलकर जाल्यार वॉट इज द रेलेवन्सी ऑफ सचिन तेंडुलकर मॅच पळोवंक कोण येता पुरा बॅट पॅड घालून खेळूंक गेल्यार खंय कोण आहा मॅच पळोवंक
चिंता सक्कडांनी सक्कड जायचें म्हणना हय तुका खंयचें देणें दिलां तें देणें तुवें वर्कआवट करन त्या देण्यार तुवें मुखार येचें समज and there are avenues, there are plenty of avenues. You can do a whole lot of courses. Right. You can build up knowledge. The most important thing, don't chase Lakshmi. समज पैसा म्हटल्यान तूं गेला रावळे पैसो मुखार येता तूं फाटल्यान दवरलोय तूं पावर फाटल्यान गेल्यार एक दीस ना एक दीस तूं सिकलत उरताय पडटाय तुका सिकल घालतात घालतातच हय बट वेन यू हॅव नॉलेज दॅट नॉलेज इज विदीन यू म्हाका एक दीस एका पात्रावान सांगलें तो एक टॉक दिवंक गेल्लो बांगलादेश ताका एअरपोर्टान रावून ताचे बूक कन्फिस्केट केले बूक ताचे काडले ते व्हरूंक ना तुका हे जायना भितर व्हरूंक तो हांसलो आनी तांकां सांगूंक लागलो बूक काडल्यार रोडणी साहेबा जाण माय हांगा म्हणून करेक्ट बूक काडून व्हरा तुमी कांय तंत्र ना मात म्हजे कडेन जाण माय हांगा आसा इट इज हियर बिकॉज आमी आतां शिकचें ह्या भुरग्यांक सांगचें घाला म्हण सांगल्यार यू बिल्ड युअर नॉलेज बँक ओवर हियर मागीर तुमी कालेय करूत इन लायफ यू कॅन डू एनीथींग वन्स यू पोजेस द नॉलेज आनी एक तें हांवें भुरगीं जीवघात करता मनशा विशयान जाय म्हळें आजकाल भुरगीं म्हणजे फेस करूंक भारी फाटी ना फस्ट कालें वता हांवें सांगचें भुरग्यां कडेन तुमकां कालें जाल्यार कालें तुमच्या बोगणान तुमकां कालें हाडल्यार कोणा कडेन उलया उलयचें तुमकां आतां आवय बापाय कडेन उलोवंक नाका जाल्यार कोणी तुमची नेबर कोणी असतात हय नांदा तुमची कोणी टीचर असतात नांदा तुजी कोण क्लासमेट असतात कोणाय कडेन एकल्याक वचून सांगा उलया उक्तें करा हय उक्त्या मनान उलया हय टेन्शन ना हय इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड जुगात इफ यू कमिट सुइसाइड हय you have escaped. You have left misery for the rest of the family. Your decision is momentary. तुझो जीव गेलो ताचे उपरांत कांगे फस्ट तुजें पोस्टमॉर्टम त्या पेरंट्सान वचून ते आयडेंटिफाय करचें मागीर तें मॉर्न दूख आनी मागीर वर्सां वर्सां ती करगून येतात करगून हांवें पळयलां फॅमिलीज जस्ट गॉन आनी एका भुरग्याक जल्म दिवन एक व्हड करीत जाल्यार ते कितले त्रास आसा ते आवय बापाय जाल्यांकूच आसा पण एक भुरग्यांनी घाले मतीन दवरचें की म्हळ्यार आतां चिद्याक एग्जाम टफ जाली तितले इतले मार्क्स येवनात ओके एखादो फेलच जालो आमी चिंतया म्हटल्यार कांय ना आतां नेक्स्ट कशी री एग्जाम आहा न्ही ताका शिकचें बरें मार्क्स काडचे कांय येल्ले वर्स येलें तेणें जायत अळे ट्रेन धांवतना पाट्यार एका स्टेशनाक येताना 4-5 पाटे म्हणटात ते खत्त पाट्यार धांवचें म्हणना हां थोड्या कडेन ल्हानशी स्लो पॅसेंजर ट्रेन जाल्यार स्लो जाता आनी लूप लायन घेता आनी थोडे वेळ रावता मागीर उरली ट्रेन गेल्या उपरांत मागीर सोजून चलता थंयच रावना ती तशें तूं चिंत तुजो योर लायफ इज ऑल्सो लायक दॅट आतां हें सिग्नल पडली कालंगरचें रेड सिग्नल जाली सायडीक वचून रावलो आय रिएसेस कालें बरा करवेत म्हाका कितें बरा करवेत तितलें बरा करवेत सायबा लेट मी मूव हेड इट इज नॉट दी एंड ऑफ द वर्ल्ड हांवें सांगचें तितलेंत हें एंड न्ही तुवें एंड तुका म्हूण चिंतल्यार एक्चुअली इट इज नॉट युअर एंड इट इज द एंड ऑफ युअर एंटायर फॅमिली वन डिसिशन बाय वन पर्सन इट डिस्ट्रॉयज द एंटायर फॅमिली ताचे बदलाक उलया मेळा इगर्जेंत वचून CYM ICYM तेले बरें सांदे आसा तांचे कडेन उलया पाद्रापाड उलोवंक जायना एसिस्टंटा कडेन उलया कोणे नाल्यार मिरनामा कडेन उलया करेक्ट हय उलया कोणा कडेन वचून उलया इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट देखून हांवें केन्नाय सांगचें देखून पळय पेपरार सुसायड म्हणटाना सिकल तुका घालतात हेल्पलायन कॉल अप टॉक टू टिचर्स टॉक टू अंकल आंटी एक फेवरेट आसता पळय उलया बरे कडेन रिजल्टाच्या पयल्याच अशें प्रकार ना हें पुरो प्रेशरावर आनी हें प्रेशर जावन वचून आमी हें काडचें आमच्या समाधींत आसून देखून हांवें केन्नाय सांगचें इवन इन्स्टिट्युशनाक सांगलां आमी तुमी एक सेंटर उक्तें करा स्ट्रेस सेंटर आतां एग्जाम जाता ना एक स्ट्रेस सेंटर कोणेय येत रात दीस कोणेय आसा तिथे एक मॉनिटर करून एक फोन आयलें काडचें काल जालें कितें जालें दॅट वन फोन कॉल अँड यू टॉक ऑन इट इज सफिशियंट टू स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम एंडिंग हिज लायफ यू हॅव डन ग्रेट यू हॅव डन सर्वीस टू द सोसायटी आतां म्हजे स्टुडंट्स आसतात थोडे फावटी फोन करतात रातीक
2002 एक दीस म्हाका 2000 राती फोन केलो. मागीर सांगूंक लागलो तो म्हाका उलीचें म्हणून बारी आहलें देखून उली लावंक लागलो. म्हाका म्हजी न्हीद घडली. 2000 पण मागीर तुका न्हिदूंक जायना. पण म्हाका खुशी जाली कित्याक म्हणून सांगल्यार एका भुरग्या कडेन हांवें उलोवन ताचें कालें ताचें टेंशन आहलें इज द टेंशन हें आमी करूंक शकली. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट कालें म्हणून सांगल्यार आमी I tell the parents first, show love and affection to the child. The child should trust you. घरा येवन बापाय कडेन काय ना आवय कडेन सांगूंक धैर्य असायचें तें बांदवपाक असायचें. आज क्लासीन तशें जालें म्हाका टिचरीन जोर गेलें म्हणून म्हज्या पुतान सांगता म्हाका आज जोर गेलो पूण न्ही काय जाता जोर आमकां गेला हय म्हणजे आमी तांकां जाप दिवचे हय आतां आयले तशें जोर केलो काल जोर केलें म्हणून ना टिचरान कंप्लेन केलें भुरग्या विशयी वचून थंय ताका मार अरे फर्स्ट लिसन वॉट इज हॅपनिंग मागीर पळया आतां जाल्यार पळय आतां इस्कॉलान भुरग्यांक मारिनात मारूंक ना काय ना अशें न्हू पूण आदल्या काळार बापूय मास्टर मेळ्ळो जाल्यार म्हजो पूत कसो आहा म्हळ्यार शिकता शिकना जाल्यार 4 सोडा म्हणटाले ते दीस गेल्यात तो कॉर्पोरल पनिशमेंट ते आदी तुका शिकोवंक खंय बसवताले घरा काम कर सकाळीं कर मागीर तांणी इस्कॉलाचे आहले पूण ते काळच वेगळो म्हणजे ताका त्या काळा कडेन आतां आमी आतां कॉर्पोरल पनिशमेंट नाका आतां समजून घेवन आमी तांकां डिसिप्लीन करचें दॅट इज मुख्य. आनी वी हॅव टू शवर देम विथ लव. दे आर अवर ओन चिल्ड्रन कळ्ळें आनी तांकां मोग दिल्ले तितलो इट्स एन इन्वेस्टमेंट. द मोर यू लव युअर चिल्ड्रन the more they will return it afterwards. In your old age they will look after you. नंतर काय जाता आमी सांगल्यार थोडीं आसात होम फॉर द एज भुरगीं येनात पळोवंक. म्हजो ते क्लायंट सरलो हांवें ताच्या भुरग्यांक त्या गाणा भुरग्यांक फोन करून सांगलें पप्पा सरला म्हणून मन कर म्हणाले आमी येना म्हणाले. इतले बेजार जाले म्हाका सुमार वर्सां आदीं. आय एम टेलिंग यू सम स्टोरी ऑफ 1992 मनीस सरलो हांवें फोन करून सांगतना आमी घाला गेजे तूं मोर्न कर म्हणाले. म्हाका त्या दिसतान तें बगलें ह्या मनशान काल त्या भुरग्यांक केल्लें तांकां आनीक उडा आसा. मोग म्हण दिल्लो जाल्यार आनी आपणाले जाल्यार यू कॅनॉट सबस्टिट्यूट लव विथ गिफ्ट्स. दॅट एम्ब्रेस एंड हग इज नॉट इक्वल टू अ गिफ्ट. देखून आतां तुमकां टायम आसतना भुरग्यां वांगडा बसा एन्जॉय करा भायर वचा तांकां काय घेवन एक खंय हॉटेलाक वचा एक आयस्क्रीम खावंक वचा नांदर कांय ना एक गुड्याक वचा वॉकाक वचा आतां धरून वरा सगळो वेळ घरा भितर बसून शिकाचें म्हणना. हें म्हजें टू प्रिवेंट दीस अनटुवर्ड इन्सिडेंट्स फ्रॉम हॅपनिंग यू शवर यू लव एंड अफेक्शन ऑन युअर चिल्ड्रन. बरें विक्षकनो आज परीक्षेचो वत्तड ह्या विशयी आमी हांगासर उलयल्या. भिरांत नासतना कशी आमी परीक्षेक बरोवं येत दुसऱ्यान हे आनी एका विशयी आमी कंपेर करचें सारकेंगी आनी अती गरजेचें जावन म्हज्या पुतान अशेंत जायचें तशेंत जायचें अशें म्हण चिंतच्या बदलाक आमच्या भुरग्यालें की कसलें एक देणें आसा तें देणें सोदून कान त्या देण्याक पाठिंबो दिल्यार खंडी जावन आमच्या भुरग्यांक एक व्हडलें सदन करूंक साध्य आसा. सांगातच आमी भुरगीं वाचता आसतना ताका खंयच्या रितीन पळयचें तांचें वाचूंक बसचो जागो कसो आसा जाय आनी विशेश करून भुरग्यांनी कान जेवण सारकें पोटाक घेजय. सांगातच मोबायला विशयान उपयोग करियेत करूं म्हणून कांय ना पूण कितल्या मापान मोबायलाचो उपयोग करीचे ह्या विशयान विस्तार आमकां मानेस्त लायनल आरान्ना तांणी कळयलें आनी विशेश करून जीवघाता विशीं. सो हे जीवघात करिनातल्या भशेन आमी कितें करियेत विशेश करून सगळें विशेश करून वडिलांचो पात्र थंय अती मुख्य म्हणजे आवय बापूय आनी भुरग्यां मदलो तो संबंद. भुरगो इस्कॉलान कितें घडलां तें येवन घरा सांगच्या भशेन जाय जर तर तो भियान सांगनासतना रावलो तर आनी कितें कितें घडटा तशें. आनी हांगासर विशेश करून सर लायनल आरान्नान सांगल्या प्रमाणे म्हज्या पुताक डाक्टर जायचे इंजिनियर जायचे तें चिंतच्या बदलाक आपणाच्या भुरग्याक थंय कसलें एक देणें आसा तें सोदून काडून
त्या देण्या फाटल्यान आमी आमचो फाटीं दिलो तर खंडीत जावन वडिलांकी खुशी भुरगंय दादोशी मनशांत कांयच दुबाव ना. त्या देखून आज हांगासर येवन जायत्या आमच्या सवालांक बारीक आपुरबायन आमकां येवन जाप दिल्ल्या खातीर मानेस्त लायनल आरान्ना तुमकां काळजान तावन आमी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. थँक्यू देव बरें करूं.